हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आणि कालचो व्हिडिओ पोस्ट केल्या उपरांत ऑलमोस्ट कितलेशे म्हाका कॉल येवपाक लागले. स्पेशली मम्मींक फोन येवपाक लागले, सगळे रिलेटिव्स मावशी बीन कॉल करपाक लागली. कारण एका व्हिडिओन ही न्यूज सगळ्या पर्यंत पावयली की आमच्या हांगसर उदक भरला म्हणून. सो आयज म्हटलें ह्या व्हिडिओन तुमकां इन्फॉर्म करया उदक कशें कितें आज वाडलें कमी जालें. सो ह्या व्हिडिओन म्हटलें सांगया परत, कारण मागीर सगळ्यांक परत एकदां कळटलें. नाल्यार स्पेशली सगळ्यांक कॉल करून सांगचें पडटा की आमी सेफ आसा म्हणून. कारण सगळीं जाणां कॉल करून विचारूंक लागली तुमी सेफ आसा न्हय, तुमच्या हांगसर उदक चड बरोंक ना न्हय. सो अलर्ट रावा म्हणून सगळीं कॉल करपाक लागली एका व्हिडिओन. आनी बरें दिसलें म्हाका, कारण सगळीं कॉल करून विचारताले आमकां. स्पेशली रिलेटीव मम्मींक चडशे कॉल येवपाक लागले की सेफ आसा न्हय तुमी म्हणून. सो म्हटलें हो व्हिडिओ परत एकदा करया, सगळ्यांक इन्फॉर्म करया आमच्या हांगसर उदक कशें कितें आहा आनी चड भरला कमी जाला. सो कळटलेंच तुमकां. आतां वयतलें हांव सकयल आनी दाखयतलें तुमकां उदक कमी जाला चड जाला काय म्हणून, कारण सकाळच्यान हांव वचूंक ना. सो म्हटलें आतां या आनी तुमकां दाखोवया उदक कशें कितें आहा कंडिशन ती. तर फ्रेंड्स चला आमी या सकयल दाखयता तुमकां उदक कमी जालें चड जालें. सकाळच्यान येवकूच ना हांव, कारण हांगसर ना एकदम पावस पडलो का हळशीक जाता, जळार बीन चावता आनी तुमकां पक्ष्यांचो आवाज येतात आसतलो. हांगसर तशें पक्ष्यांचो बीन आवाज बरो येता सकयल. सो पळोवया. तुमी व्हिडिओन पळयतली तेन्नाच हांवूय बीन पळयतलें उदक चड जालें की कमी जालें तें, कारण हांवूय सकाळच्यान येवंक नासलें. सो पळोवया उदक कशें कितें आहा तें. आणि हांगसर उदक अजूनय अशेंच आसा. हे पक्ष्यांचो आवाज पळया सामको बरो येता. आणि हे पळयात हे उदक ना अजूनय अशेंच आसा, बरें निवळ आसा हे उदक. आणि हे जे उदक दिसता पळया तुमकां ते एक्चुअली ब्लॉक आसा म्हणून हे उदक अशें स्टोर जाता, नाल्यार हे सामकें शेतान वयता. आनी तरी बट हे आमी स्वता हांव मम्मी आनी ती काकी आसा ती क्लीन करता हो गटार. स्पेशली हितून माती नाही भरपूर फूल जाता, सो ती आमी स्वता क्लीन करता, नाल्यार कोण हांगसर येवन पळयनात सुद्दां ना. सो तेका लागून तितले तरी उदक हे जाता, नाल्यार आनीकूच उदक भरतलें आसलें. चला तर सकयल या. आणि उदक आसा तशें अजून काही कमी जावंक ना चडूय जावंक ना. कालच्या भशेनूच आसा उदक पळोवंक शकता तुमी. आणि कमी जाला म्हाका दिसता अशें की हांगसर अशें दिसता कमी आसा म्हणून. तशें हांगसर चड उदक येवंक ना आमच्या. हे पळयात अजून अशेंच आसा उदकाची कंडिशन, चड कमी अशें जावंक ना. हां बट त्या सायडीन मातशें उदक येयलें, काल उदक येवंक नासलें. हांगसर मातशें उदक येयलां. हे पळयात काल नासलें उदक, स्लो स्लो करून येता तें उदक. आनी हे पळयात सद्या सगळीं झाडां बिडां हे जाल्लीं आसा. आनी हे उदक कालच्या भशेनूच आसा. तुम्ही पळोवंक शकता उदकाची कंडिशन अशीच आसा. उदक वाडोवंकूय ना कमीय जावंक ना आनी कालच्या भशेनूच उदक आसा. पळोवंक शकता तुमी. पूण वाडोय शकता, आमी सांगूंक शकना उदक कमी जालें चड जालें म्हणून. सद्या तर कमीच आसा, कालच्या भशेनूच आसा, उदक वाडोवंक ना. सो म्हटलें तुमकां इन्फॉर्म करया ह्या व्हिडिओन उदक वाडलें की ना तें, कारण तुमी सगळीं जाणां कॉल करून विचारताली कशें कितें उदक वाडलें काय कितें तें. सो म्हटलें ह्या व्हिडिओन तुमकां इन्फॉर्म करून सांगया की उदक कशें कितें आहा तें. आणि पळोवंक शकता तुम्ही उदक सद्या तशेंच आसा अजून पर्यंत. फुडें वाडलें जाल्यार तुमकां कळटलेंच व्हिडिओन, नेक्स्ट व्हिडिओन बी. पण सद्या तर अशेंच आसा, कालच्या भशेनूच आसा उदक. सो चला या आमी. आनी इतलेंच आसा, कालच्या भशेनूच उदक आहा, मातशें चड आसा. तितलेंच आसा तशें पळोवंक गेलें तें. उदक वाडोवंक ना आमच्या हांगसर. आनी कोणाच्या हांगसर उदक येयला हें म्हाका कमेंट करून सांगा. सद्या तर आमी सेफ आसा, आमच्या हांगसर उदक येवंक ना. आनी ना येयल्यार बरें अशें म्हणटा. उदक येयलें काय मागीर भरपूर नाशाडी जाता, भरपूर प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा. सो तुमच्या हांगसर भरपूरशा
गावांनी उदक येयला खंय न्यूजार बीन सांगलेलें आनी आमच्या हांगसर अजून उदक येवंक ना आनी तुमच्या हांगसर बीन उदक येयला जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. सो हो व्हिडिओ तुमकां इन्फॉर्म करपाक लागूनच आसलो. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करता. हो ब्लॉग नासलो, जस्ट इन्फॉर्म करपाक लागूनच व्हिडिओ आसलो. सो चला तर व्हिडिओ आवडलो असो जाल्यार लाईक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ. त्या आमचं देव बरें करू तुमच्या सगळ्यांचे. बाय.